2 Raza, chapter 18. 7. जुडाचे राजवटकेची निमाणी वर्सां. ए. हेजेकिया इजायास प्रवादी असिरिया. हेजेकियाची राजवटकी 716 to 687. प्रस्तावना. एला हाचो पूत इस्रायलाचो राजा होशेयाचे राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सांत आहाजाचो पूत हेजेकिया जुडाचो राजा जालो. तो शिवासनाचेर बसलो तेन्ना ताका 25 वर्सां आसलीं आनी जेरुसलेमांत ताणें 29 वर्सां राज्य केलें. ताचे आवयचें नांव अबिजा, जी जेकारियाची धूव आसली. दावीद ताच्या पुर्वजां पोरीं सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार सारकें आसलें तें ताणें केलें. ताणें उंच स्थानाचो भस्म केलो, खांबे मोडले, पुजेचे दांडे कातरले आनी मोइजेसान केलोल्या पितूळच्या सर्पाचे कुडक्यान कुडके केले. कित्याक तेन्ना मेरेन इस्रायलीत कुड्ड्या देवांक भुजताले, ताका नेहुस्थान म्हणटाले. सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव हाचेर ताणें आपलो विस्वास दवरलो. जुडाच्या सगळ्या राजां मदें जावं ताचे आदीं जिवन गेले ते व ताच्या उपरांत आयले ते, तांचे मदलो ताचे सारको कोणूच नासलो. तो सर्वेस्पराक विस्वासी रावलो, ताचे सोशिलो केन्नाच पयस सरलो ना, पूण मोइजेसा वरवीं सर्वेस्परान दिलोले उपदेश पाळटालो. म्हूण तो सर्वेस्पर ताच्या सांगाता आसलो आनी आपल्या हातांत घेतलोल्या वावरांत तो येसस्वी जातालो. तो असिरियेच्या राजा आड उठलो आनी ताची सेवा करूंक न्हयकार दिलो. गाजा मेरेन वचून ताणें राखणे कळस्तें कोटांतल्या शारा पर्यान फिलिस्तीकारांक बुडयले. समारियेचो भस्म. सार सांगप. हेजेकियाच्या 4थ्या वर्सांत म्हणजे एलाचे पूत इस्रायलाचो राजा होशेयाच्या 7व्या वर्सांत असिरियेचो राजा शाल्मानेसेर हाणें समारियेचेर गुरी घातली आनी ताका वेदो घातलो. 3 वर्सां उपरांत ताणें तें आपल्या ताब्यांत केलें. हेजेकियाच्या 6व्या वर्सांत जें इस्रायलाचो राजा होशेयाचें 9वें वर्स आसलें तेन्ना समारिया पडलें. असारियेच्या राजान इस्रायलितांक कैदी केले आनी असारियेंत व्हेले आनी तांकां हार्बरांतल्या हाला शारांत, गोजानांतले नदी आनी मेडेसांतल्या शारांत वस्ती करूंक दिली. अशें घडलें कित्याक तांणी सर्वेस्परा तांच्या देवाचो ताळो आयकूंक ना, बगोर ताचो कोरार मोडलो आनी मोइजेस ह्या सर्वेस्पराच्या सेवकान दिलोली आज्ञा पाळूंक ना. सेनाकेरीबाची गुरी. हेजेकिया राजाच्या 14व्या वर्सांत असिरियेचो राजा सेनाकेरीबान जुडाच्या कोटांत आसलोल्या शारांचेर गुरी घातली आनी ती आपल्या ताब्यांत केली. मागीर जुडाचो राजा हेजेकियान लाकीश हांगासर असिरियेच्या राजाक हो निरोप पाठयलो. हांवें चूक केली, आक्रमण बंद कर. जें कितें तूं म्हजेर फर्मायताय तशें हांव कोत्तोलों. असिरियेच्या राजान रुपयाचे 300 तालंट आनी भांगाराचे 300 तालंट जुडाचो राजा हेजेकिया कडल्यान जबरदस्तेन वसूल केले. आनी हेजेकियान सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आनी राजमहालांतल्या बांदारांत आसलोलें सगळें रुपें ताका दिलें. हे परिस्थितींत जुडाचो राजा हेजेकियान सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारांचेर आपणें लायलोलें भांगार निखलायलें आनी असिरियेच्या राजाक दिलें. राजाचें कोप व्हरपी हाची कशेरी.
असिरियाच्या राजान लाकीश थावन राजाचें कोप व्हरपी मुखेलियाक मोठी फौज दिवन जेरुजल्यांत हेजेकिया राजाशी पाठयलो. तो जेरुजल्यांत भितर सरलो आनी थंय पावतांच मोडवल्ल्याच्या शेतांत वेतोल्या रस्त्यार वयले तळयेच्या पाटा लागीं मांडून रावलो. ताणें राजाक आपोवंक धाडलो. राजमहालाचो खासगी कारभारी हिल्कियाचो पूत एलियाकिम, चिटणीस शेबना आनी पेरगांव घालपी आसाफाचो पूत ताचेशी गेले. राजाचें कोप व्हरपी मुखेल्यान तांकां म्हणलें, हेजेकियाक अशें सांग, व्हड राजा असिरियाचो राजा अशें म्हणटा, तुका येद्दो आत्मविश्वास कसो आयला? झुजाची युक्ती, फौजेचें बळ आनी पोलकी उतरां एक सारकींच अशें तुका दिसता? म्हजेर आड विरोध करून कोणाचेर पात येताय तूं इजिप्ताचे मोडलोले बेटकातीचेर पात येताय, जी आपणाक तेंगतल्यांक तोपता आनी विणता? इजिप्ताचो राजा फाराव आपणाचेर पातयेवन रावतल्या सगळ्यांक तशें कोत्ता. तूं म्हाका सांगशी, आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाचेर पात येताव. पूण हेजेकियान ताची उंच पुजेस्थानां आनी वेदी मोडून जुडा आनी जेरुजल्याक सांगलें. हांगासर जेरुजल्यांत आसा ते वेदी मुखार तुमी भोक्ती करूंक जाय. बरें तर आतां म्हज्या धोन्या असिरियाच्या राजाशी पैज लाय. हांव तुका 2000 घोडे दितां. कापोस्ताद आसा जाल्यार तांचेर बसूंक तितले मनीस तयार कर. म्हज्या धोन्याच्या ल्हानांतल्या ल्हान अशा एका शिपायाक तरी तुज्यान पेट दिवन धांवडावंक जाता. आनी तरी इजिप्ताच्या घोडेस्वरांचेर आनी घोडेकारांचेर तूं पातयेलाय. आनी शेवटी ह्या जाग्याचेर आक्रमण करून ताची धूल करूंक हांव आयलां तो कितें सर्वेस्पराचे हुकुमे विरेत? खूद सर्वेस्परानूच म्हाका सांगलां, ह्या देशाचेर आक्रमण कर आनी ताचो नाश करून उडय. एलियाकीम, शेबना आनी जोहान राजाच्या कोप व्हरपी मुखेलियाक म्हणलें, उपकार करून तुज्या सेवकां लागीं आरामायक भाशेंतल्यान उलय, कित्याक ती आमकां समजता. राखणे-दुर्गाचेर आसलेल्या लोकांच्या कानार पडटलें इतल्या मोठ्यान जुडेया भाशेंतल्यान आमचे लागीं उलय नाकाय. पूण राजाच्या कोप व्हरपी मुखेल्यान म्हणलें, म्हज्या सोमियान म्हाका हांगा पाठयला तो फकत तुज्या धोन्याक आनी तुमकांच सांगूंक म्हूण तुमी चिंतात कितें? पडटेंच जाल्यार राखणे-दुर्गाचेर बसलेल्या लोकांकूय सांगूंक म्हाका धाडलें, कित्याक तुमचेच परी तांणी आपलीच अळशीक खावंक आनी मूत पिवंक जाय. मागीर राजाचो कोप व्हरपी मुखेली फुडें सरलो आनी मोठ्यान बोबाळ करून जुडेया भाशेंतल्यान म्हणलें, महाराजाची असिरियाच्या राजाचें उतर आयकात. राजा अशें म्हणटा, हेजेकियान तुमकां फटोवंक दिवं नाकात. म्हज्या चोपक्यांतली तुमकां सोडूंक तो बळ नासलोलो जातलो. सर्वेस्पर आमकां सोडयतलोच. हें शार असिरियाच्या राजाच्या चोपक्यांत पडचें ना अशें सांगून सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावंक तो तुमकां भुलयतलो. ताचें आयकोनाकात. हेजेकियाचें आयकोनाकात, कित्याक असिरियाचो राजा हें म्हणटा, म्हजे लागीं शांती करात, तुमकां म्हजे आधीन करात आनी तुमचे मदलो दर एकलो स्वताचे दाखवेलीचें फळ आनी स्वताच्या अंजिराच्या रुखाचें फळ खावंक आनी आपले बांयचें उदक पिवंक शकतलो. हांव येतोच तुमच्या देशा सारक्या देशांत, जंय गोव आनी बरो सोरो, उंडो आनी दाका मोळे, तेल आनी मोव त्या देशांत आसतलें. आनी म्हणटोच तुमी मरचिनांत पूण जियेतलीं. राष्ट्रांच्या देवा मदल्या खंयच्याय देवान आपलो देश असिरियाच्या राजाच्या चोपक्यांतलो निवाळलेलो आसा? हामात आनी आरपाद हांचे देव खंय आसात?
सेफारवाय हेना आनी इव्वा हांचे देव खंय आसात? समारियेचे जागाचे देव खंय आसात? समारियेक म्हज्या चॉपक्यांतलो ताणी सोडयला. जाग्याच्या देवां भितरल्या खंयच्या देवान आपल्या देसाक म्हज्या चॉपक्यांतलो निवारला? तर सर्वेस्पूर जेरुजाल्याक म्हज्या चॉपक्यांतलो कसो निवारीत? पूण लोक उगी रावलो, कांयच जबाब दिलो ना. कित्याक तुमी ताका जबाब दिवं नाकात, अशें राजान आज्ञा दिलोली. तेन्ना राजमहालाचो खासगी कारभारी हिल्कियाचो पूत एलियाकीम, चिटणीस शेबना आनी पेरगांव घालपी जोआ, आसाफाचो पूत आपली आंगवस्त्रां पिंजून हेजेकियाशी पोत्तले आनी राजाचे कोप व्हरपी मुखेल्यान म्हणलोलें तितलेंय ताका सांगलें. देवाचें उतर